मार्को प्रमाणे शुभ वर्तमान अवेसोर 13 वळी 24 ते 30 आणि 7. मनशाचो पूत दोबाच्यान परतून येतलो, पूण त्या दिसांनी तो संताप येतोच सूर्याचेर काळोख पडतलो आनी चंद्रीम आपलो उजवाड दिवचो ना, आनी नखेत्रां मळबा वेलीं खाला पडटलीं आनी अंतराळा वेल्यो शक्ती कोलकोलतल्यो. आनी तेन्ना सगळे पदवेन आनी दोबाच्यान कुपांचेर येतल्या मनशाच्या पुताक देखतली. आनी तेन्ना तो आपल्या दुतांक धाडून चारूय दिशा वेल्या पृथ्वीच्या शिमांतावन अंतराळाच्या शिमापर्यंत आसतल्या आपणे विंचलोल्यांक जमयतलो. अंजिराच्या झाडाची ओपार. अंजिराच्या झाडांची ही ओपार समजून घेयात. ताच्यो खांद्यो रसभरीत जातात आनी तांकां पानां फुटतात तेन्ना गीम लागीं पावला म्हूण तुमकां कळोवन येता. तेच परी ह्यो वस्तू घडटात म्हूण पळोवन तो लागीं पावला दाराच्या उमऱ्यार आसा म्हूण जाणू जायात. हांव तुमकां खरेपणी सांगता, हें सगळें घडल्या बगर ही पिणकां अंतरची ना. स्वर्ग आनी पृथ्वी सोरतली, पूण म्हजीं उतरां कदींच सोरची नात. दीस आनी घडी कोणूच नकळो, पूण एकल्याच बापाक काडून आनी कोणाकूच स्वर्गींच्या दुतांक वो पुताक लेगून त्या दिसाची वो घडयेची खबर ना. सोत्राय दोरात, जागरण करात, तर वेळ केन्ना पावतलो तो तुमी नकळोत. प्रवास करूंक वेतात पूण एकल्या मनशा सारके ते. आपलें घरदार सांडून तो जण एकल्या चाकरां कितें करूंक जाय ताची सोत्या तांकां दिता आनी दार राखण्याक जागृत राव म्हूण सांगून भायर सोडटा. देखून तुमी जागृत रावात, कित्याक घराचो दोनी केन्ना येतलो, तिनसाना मोद्यानेर, कोंब्याच्या सादार की फांत्या फारात तें तुमी नकळोत. नाजाल्यार तो वचीतूच पावत आनी तुमी ताका न्हिदलोली मेळशात. तुमकां सांगता तें सगळ्यांक सांगता, जागृत रावात.